ते कांय कळना, जनतेकूय कळना चिकन 5 तारखेक कित्याक बंद जालें. हे जो हॅरेसमेंट त्या लोकांनी ते कोण संस्था स्थापन जाली ते संस्थेन हॅरेसमेंट करपाक लागले म्हणून हो हॅरेसमेंट आमकां नाका म्हणून तेंच्यांनी एक दीस माल सप्लाय करपाचो बंद केलो. आनी कित्याक बंद केलो तेजें कारण कळपाक जाय कित्याक लागून सगळ्यांक बंद केलो म्हणून हांगा आमी सगळे गोंयचे आनी महाराष्ट्राचे ट्रेडरां आपोवन मिटींग घेतली. किती डिसायड जाला हो इश्यू कितें जालो ते जे पळय हांगासरली जे नवी सोसायटी स्थापना जाली ते सांगपाक लागले की तुमी जो माल सप्लाय करता तो माल तुमी आमच्या मार्फत सप्लाय करपाचो एका ट्रेडरांक आमच्या मार्फत ट्रेडरांक सप्लाय करपाचो. आतां ट्रेडर सगळे उलयला पळय आनी ताजे बद्दल तुमी 5 रुपया आमकां दिवपाचे. कोणा सोसायटीचे कोण संस्था आसा आतां ते 5 रुपया तुमी युटिलायज कशें करता तें आमकांय खबर नाशिल्लें. पयलीं आमी हे संस्थेक सपोर्ट केलो बरें करतले पूण हे बरोबर न्ही. महाराष्ट्रांतले नाका कर्नाटकांतले वी आर ऑल इक्वल. महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा आमी सगळे एक. आमी गोवा चडसो अवलंबून महाराष्ट्राचेर आसा आनी कर्नाटकाचेर आसा. फाल्यां कर्नाटक गव्हर्मेंटान 2 वायरी जर कट केलो गोंय पडलें अंधारान. पण आता तुम्ही किती रेझोल्युशन किती घेतला याचे? आमी रेझोल्युशन अशें घेतलां की मांडलां सगळे ही सबसिडी पळय आसा न्ही गोंयान व्हॉल्यूम वाडयतलो जाल्यार प्रोडक्शन जाय जाल्यार जी सबसिडी आसा न्ही ती रेग्युलर फार्मरांक दियात. व्हॉल्यूम वाडया आनी मागीर रेट लावया मॅसेज रेट लावया. व्हॉल्यूम नासतना जो येता तो बर्ड बंद करून कितें मेळटलें. हांगा हाहाकार जातलो न्ही. फार्म चालू करपाक 3 म्हयने जायना. फार्माचें लायसनींग आनी हें करपाक जवळ जवळ 1 वर्स वता. पयलीं लँड घेवपा जाय मागीर ते पंचायत लायसन घेवं जाय मागीर पंचायत लायसन हेल्थाक धाडपाचें हेल्थ PWD धाडटा मागीर टावन प्लॅनिंगाक धाडटा. टावन प्लॅनिंग जातकूर एप्रूव्ड जावन येतकूर बँकेक वता मागीर लायटीचें कनेक्शन मागीर उदकाशन कनेक्शन हें करता म्हणल्यार कमीत कमी 1 वर्स वता. पण आता तुम्ही सीएमा बी मेळटले सीएमा आमी बरोवन सगळे रिटर्न दितले रोखडेच मेळटले. टायप मारून मिटींग घेतले आनी मागीर ते हे मेमोरंडम सीएमान दितले.